शिरगावचे शाळा इमारतीक सुमार 60 वर्सां जायत आयल्या। सध्या ह्या इमारतीचे पाखे मोडल्यात आणि तातूंतल्यान पावसाचे उदक भितर गळटा। फाटल्या म्हयन्यात नेटाच्या पावसा वेळार पाख्याचेर प्लास्टिक घालां, तरी लेगीत गळटी बंद जावूं ना। देखून वर्ग दुसरे कडेन स्थलांतरीत करचे पडल्यात। सध्या देवस्थानाच्या ल्हानशा जाग्यार वर्ग चलतात। लायटीचे कनेक्शनूय ना दुरुस्त आसा। ही शाळेची हाती फक्त आमकां रिपेरींग नाका, कित्याक ते शाळेक जवळ जवळ 57 वर्सां पुरी जाल्ली आहा, मागीर 60 पावल्ली आहा आनी ती बिल्डींग आहा पळय ती अक्षरशः मोडून पावल्ली आहा। पूण ते आमदारान एकदां येवन पळयलें, पूण ते म्हणल्यार रिपेरींग करता, आमकां रिपेरींग नाका हांगर, कित्याक ते खंयच्यार म्हाका कसो अशें सांगूंक शकना। आनी अशी परिस्थिती आहा की त्या हेका लागून आमच्या शाळेची इतकी दुर्दशा जाला की जर भुरगीं थंय शिकतना तर समज एक पडली जाल्यार ताका जबाबदार मागीर तो कोण ताका, कारण स्थानीय आमदार आपली जबाबदार घेवचे ना, शिक्षण खातें घेवचें ना। पूण शिक्षण खातें आमी कळयल्लें, शिक्षण खातें वेळोवेळी दुर्लक्ष केलें आहा आनी ते इतकेंच म्हणटा की आमी जे कितें फायल आहा पळय आमचे फुडें धाडलेली आहा ते आमी कितें करता म्हणून। पूण आमकां तें आश्वासन नाका, आमकां कृती जाय। आनी आमची आमदारा कडेन आनी सरकारा कडेन एकूच मागणी आहा की ही भुरग्यांच्या भवितव्याच्या भुरग्यांच्या जिवाचो धोको पळोवपाचो, संभाव्य धोको हे गांभीर्य लक्षात घेवचें आनी आमच्या शाळेची हाची दुरुस्ती न करता आमकां नवीन शाळा बांदून दिवपाची, जेणे करून आमची भुरगीं कायम ते शिकूंक शकतली। सरकारान शाळे खातीर नवी इमारत बांदची अशी पालकांची मागणी आसा। ना जाल्यार पालक वोगी रावचे नात। कितेंय जालें जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसतले अशें प्रेमदास गांवकर हांणी सांगलें। डिमांड केल्या उपरांत तेणें प्लास्टीक हाडून घातला, पूण प्लास्टीकचो काय उपयोग ना, कित्याक जी गळती आहा ती धाडूंक ना आनी विजेचो जो धोको आहा पळय तो कायम आहा। तर ते भुरगीं जेन्ना ते टॉयलेटीक वयता थंय शॉक येता म्हणून ती थंय आमी लिफ्ट बंद केल्या आनी पेरंट्साची मिटींग घेवनूच आमी हांगा शिफ्ट केल्ली आहा। पळोवंक गेल्यार हांगा शिफ्ट केल्या पळय थंय सुद्दां भुरग्यांची हालत जाल्ली आहा, तुमी पळयल्ली आसतले। पूण तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन एक कळकळीची विनंती आहा, कित्याक ही आमकां बांदून दिवपाची आनी ना पेक्षा जर तेंच्यांनी आमचे हांगा दुर्लक्ष केलें जाल्यार पेरंट्स फाल्यां कितें करीत सांगूंक शकना। फुडली जे कितें निष्पन्न जातलें हितून पेरंट्साची मिटींग घेवन ताका सर्वस्वी जबाबदार सरकार आसतलें। तुम्ही पळोवपाक शकतात माझे फाटले वटेन जी आसा ती आसा शिरगांवचे सरकारी मुळावी शाळेची इमारत। 57 वर्सां पयलीं बांदिल्ली ही इमारत सध्या मोडपाक पावल्या। शाळेच्या इमारतीचे पाखे मोडिल्ल्यान पावसाचे उदक भितर गळटा। देखून कांय दिसां पयलीं हे शाळेचे वर्ग दुसरे कडेन स्थलांतरीत केल्यात। हे शाळे खातीर नवी इमारत बांदची अशी पालकांची मागणी आसा। हे मागणे कडेन आडनदर जाली जाल्यार पालक आंदोलन करपाची शक्यताय आसा, तशेंच संकेतय कांय पालकां कडल्यान मेळ्ळ्या। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।